Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही डेटा इंटरप्रिटेशन्स रिलेटेडचे क्वेश्चन्स आसा तेतूंतलो एक क्वेश्चन्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन्स या व्हिडिओ थ्रू आम्ही सॉल्व करतले. सो डेटा इंटरप्रिटेशन्स हेज्या अंडर तुमकां एक क्वेश्चन येतलो. सो डेटा इंटरप्रिटेशन अंडर तुमकां एक डेटा दितलो. ओके, डेटा मीन्स एक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टुडंट्स आसूंक शकता. सो ह्या क्वेश्चन थ्रू आमी स्टुडंट्स रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती लर्न करतले. अदर टायप क्वेश्चन्स तुमकां सर्वे टायपूय विचारूंक शकता. ओके, सो ते आमी नेक्स्ट व्हिडिओन कवर करूया. सो फर्स्ट थिंग हांगासर तुमी जर क्वेश्चन पळयलो जाल्यार इन द फॉर्म ऑफ टेबलान तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिली वयतली. ओके, सो त्या इन्फॉर्मेशन बेजाचेर तुमकां क्वेश्चन्स विचारले वयतले. सो करेक्ट ऑप्शन खंयचो आसा तो तुमी सिलेक्ट करपाक जाय. ओके, सो एग्जामीक इतके क्वेश्चन नासतले बट हे डिफरंट क्वेश्चन्स आसा जे डिफरंट वेन विचारूंक शकता. सो हांवें हांगासर टोटल 7 क्वेश्चन्स हे तुमकां एका टेबलाचेर जे डिफरंट वेन विचारूंक शकता पळय ते हांगासर तुमकां आयज एक्सप्लेन करतलो. ओके, सो हांगासर तुमी जर ह्या टेबलान पळोवपाक शकता की हांगासर स्टुडंट्सांची नेम ABCDE दिल्या आनी हांगासर तेंच्यांनी मार्क्स स्कोर केला. ओके, सो ते आसा मॅथ्सान 17, सायन्सान 18, इंग्लीश 60 हे एची इन्फॉर्मेशन जाली. ओके, एन मॅथ्सान कितले स्कोर केला, सायन्सान कितलो स्कोर केला, इंग्लिशान कितलो स्कोर केला. सेम वे बीची इन्फॉर्मेशन, बीन कितलो स्कोर केला मॅथ्सान, सायन्सान कितलो केला, इंग्लिशीन. सेम वे ही सीची इन्फॉर्मेशन, ही डीची आणि ही ईची इन्फॉर्मेशन. ओके, सो आता कशा तरेन क्वेश्चन विचारूंक शकताच. ओके, विथ द हेल्प ऑफ दीस टेबल तर ते आमी पळयतले. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हू स्कोर्ड द हायस्ट टोटल मार्क्स. सो हेंच्या 5 टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट 5 आसा. ओके, सगळ्यान हायस्ट मार्क्स कोणी स्कोर केला. ओके, सो तुमकां हांगासर कितें करपाक जाय, सो हेंची तिगांची टोटल करपाक जाय पडली. ओके, सो तुमकां फर्स्ट थिंग कितें करपाचें पडलें, तिनूय सब्जेक्टांची टोटल करपाची पडली. सो सगळ्यान हायस्ट टोटल जी आसा पळय, ओके, सो ती तुमचो हांगासर करेक्ट ऑप्शन आसतलो. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर स्टुडंटान हायस्ट मार्क्स स्कोर केला आसतलो. सो जर हांगा टोटल केली तुमी पळयात 80 आनी 70 150, 150 आनी 60 टोटल कितलो येयलो 210 येयलो. तांचो तिगांचो टोटल 210. नेक्स्ट बी 60 आनी 75, सो 135 जालो. 135 आनी 65, सो 135 आनी 540, सो हेजी टोटल 200 जाली. नेक्स्ट सीची टोटल 80 आनी 70 150, 150 आनी 75 225 जाली. 90 आनी 85, 90 आनी 85 175, 175 आनी 80 255 जातली. मागीर 50 आनी 60 110, 110 आनी 155, सो 165. ओके, सो हांगासर टोटल तुमी पळोवपाक शकता. एची टोटल 210, बीची 200, सीची 225, डीची 255 आनी ईची 165. ओके, सो सगळ्यांची हायस्ट टोटल जी आसा ती 255 आनी ती ओके, सो डी जो स्टुडंट आहा तेजी टोटल 255 आहा. सो हू स्कोर द हायस्ट टोटल मार्क्स, सो तुमचो करेक्ट ऑप्शन आसतलो डी. म्हणजे डी स्टुडंट हेजी टोटल हायस्ट आसा. वॉट इज एज टोटल मार्क्स. सो एची टोटल कितली आसा, सो 210. ओके, सो आमी निक्ती केल्लेली, सो 210. सो हांगासर तुमी ऑप्शनान पळोवंक शकता बी. बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, वॉट इज द एवरेज मॅथ स्कोर ऑफ ऑल 5 स्टुडंट्स. आता हांगासर तुमकां जेन्ना एवरेज रिलेटेड सांगतले, ओके, सो त्या टायमार फॉर्मुला याद दवरात. सो आतां हांगासर तुमी सम ऑफ, सो एवरेज तुमी फायंड आउट करपाक सम ऑफ ऑल वॅल्यूज करतले आनी टोटल कितले वॅल्यूज आसा. ओके, सो टोटल म्हणजे नंबर ऑफ वॅल्यू कितले आसा. सो सम ऑफ ऑल वॅल्यू, सो एवरेज मॅथ स्कोर ऑफ ऑल 5 स्टुडंट. आता 5 स्टुडंट्स खंयचे 1 2 3 4 5, सो हेंची एवरेज जर काडपाक जाय जाल्यार हो फॉर्मुला सम आनी नंबर. ओके, सम म्हणजे ही पांचूय हेंची आमी टोटल करतले. सो 7 आनी 6 13, 13 आनी 8 21, 21 आनी 9 30, 30 आनी 5, सो 350 येतलो हेंची टोटल. आनी नंबर ऑफ वॅल्यू कितले टोटल स्टुडंट्स आहा 1 2 3 4 5, सो ते हांगा घेवप. ओके, सम म्हटल्यार हे सगळे नंबर कितें करतले प्लस करतले. ओके, लायकवायज 70 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 50 आनी डिवायड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो कितले आसा 5 आसा. सो 350 डिवायड बाय 5, सो 5 7 जाता. सो एवरेज कितले येयली 70. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो जेन्ना एवरेज सांगता तेन्ना हो फॉर्मुला यूज करा, सम ऑफ ऑल वॅल्यूज आनी नंबर ऑफ वॅल्यूज. वॉट इज द एवरेज मॅथ स्कोर ऑफ ऑल 5 स्टुडंट्स. ओके, सो सॉल्व करताना हे बिलो आसले. सो क्वेश्चन दाखयता तुमकां, वॉट इज द एवरेज मॅथ स्कोर ऑफ ऑल 5 स्टुडंट्स. सो हियर आर द ऑप्शन्स. सो एवरेज जर फायंड आउट करपाक जाय जाल्यार सम ऑफ ऑल वॅल्यूज आनी नंबर ऑफ वॅल्यूज. सो सम म्हटल्यार 5 स्टुडंट आहे, कितल्यांचे सांगले तितल्यांची तुमी प्लस करतली टोटल. ओके, लायक दीस. आनी टोटल नंबर ऑफ कितले आसा स्टुडंट्स ते घेतले 5. सो हेंची टोटल ही जाली 350 and divide by 5.
सो 70. सो B is your correct option. Next, what is the difference between D's science marks and E's science marks? सो आता सायन्स मार्क्स कोणाचे सांगला, डी आणि ईचे, आणि मेन्शन केलं की नाही डिफरन्स बिटवीन. सो डिफरन्स बिटवीन म्हणजे मायनस सायन. ओके, फोटाचे सॉल्व केले आम्ही. डिफरन्स सांगला डीच सायन्स मार्क्स आणि ईच सायन्स मार्क्स. सो डीचे सायन्स मार्क्स आणि ईचे सायन्स मार्क्स. सो डीचे कितले आसा सायन्स मार्क डीचे 85 मायनस ईचे सायन्स मार्क 60. सो 85 60 काढले, कितले उरले 25. डिफरन्स बिटवीन म्हटल्यार सायन यूज करप मायनस. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, वॉट इज द टोटल इंग्लीश स्कोर ऑफ ऑल स्टुडंट. सो टोटल आमकां इंग्लीश स्कोर कितें करपाक जाय, कॅल्क्युलेट करपाक जाय ऑफ ऑल स्टुडंट्स. म्हटल्यार कितले स्टुडंट सांगले, सगळे स्टुडंटाचो टोटल स्कोर. हांगा आमकां एवरेज सांगूंक ना फायंड आउट करपाक. ओके, जेन्ना एवरेज मेन्शन करतले, ओके, सो जेन्ना एवरेज मेन्शन करतले त्या टायमारूच हो फॉर्म्युला यूज करप. नाजाल्यार जस्ट टोटल सांगलें न्हू, फक्त प्लस करपाक जाय. सो प्लस करायचं. 60 आणि 65 125, 125 आणि 75 200, 200 प्लस 80 280, 280 प्लस 55, सो 335. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हे सगळं तुम्ही प्लस करून पळोवंक शकता. नेक्स्ट, विच स्टुडंट हॅज द हायस्ट एवरेज मार्क्स. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता, डायरेक्टली तुम्ही फायंड आउट करूंक शकता. ज्या स्टुडंटाची हायस्ट टोटल आसतली तेजी हायस्ट एवरेज आसतली. ओके, सो हांगासर हायस्ट टोटल कोणाची आहा, डीची. सो D is your correct option. Next, how many students scored 70 or more in maths. सो आमकां हांगासर कितल्या भुरग्यांनी स्कोर केला, एक तर 70 ना जाल्यार 70च्या वयर. ओके, सो कितल्या भुरग्यांनी स्कोर केला हें आमकां फायंड आउट करूंक जाय. सो हियर आर द ऑप्शन. सो 75, सो 70च्या वयर इन मॅथ्स म्हटल्यार फक्त मॅथ्साच्या कॉलमांत पळयतले. 70 सुद्दां जाता आमकां पळय, स्कोर 70 ना जाल्यार 70 वयर. सो 1 2 आणि 3 हो 70 बिलो आसा, हो बिलो आसा. सो कितल्या भुरग्यांनी 70 आणि 70 वयर स्कोर केला इन मॅथ्स, 1 2 3. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. आणि वीच स्टुडंट विचारले जाल्यार ए, सी आणि डी. ओके, व्हिडिओन आमी डेटा इंटरप्रिटेशनचे फर्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व केला. ओके, सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करतलो. प्लेलिस्ट हांव विथ द नेम ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन्स ही प्लेलिस्ट तयार करतलो. सो तुमकां जर डेटा इंटरप्रिटेशन्स क्वेश्चन रिफर करपाक जाय जाल्यार ते तुमी करूंक शकतात. थँक्यू.